मगच्या भाव भयणींनो आज पयले वाचपांक आमकां कसलो संदेश मेवता ताय कोणाची खबर आयजाया सांगता एक सेवकाची आनी जे वाचप हांवें आज वाचलां ते आयजायान बरयल्लें दुसरें सेवकाचें गायन सेकंड सर्वंट सॉंग आनी आज आमकां सांगता की हो सेवक संवसारांत येवन जातालो उजवाड संवसाराचो आतां सगल्यांक उजवाड दाखयतलो आनी अशें करून संवसाराची सोडवण करतलो शुभ वर्तमानांत आमी जें आयकलां तें घडलें जेन्ना जेजू शिश्यां बरोबर निमाणें जेवण करतालो ताजे पांय धुवन जेजून ताका 2 वस्तू सांगल्यो पयली म्हणजे तांच्या भितरलो कोण ताचो घात घेतलो आनी सिमांक सांगता जेजू सांगता की तूं म्हाका नाकारतलो आसलो तो जुडस ताचे कडेन पयशे आसलेत तो पयशांक आशेतालो आनी हो जुडस थोडे पयशां खातीर जेजूक विकता आनी पेद्रू लोकां फुडें जेजूक 3 फावटी नाकारता आमी प्राचीन काळांत आसा आमी पडलें आसताले नियाळ करतना जायते फावटी आमी आमचे तत्वे विकल्यात कित्याक जायत पयशां खातीर जायत वो आमचें नांव दवरूंक जायत तो आमी कास देवा लागीं मागुया जेन्ना आमकां हे एक भाशेन केस्तांव फुडें येता संवसाराचे तत्व आनी जेजूची तत्वां तेन्ना आमकां देवान आतां दिवंक आमचे भावार्थाचे तत्वान दवरूंक आज आमी देवा लागीं कास मागुया